तालिगांव विलेज पंचायतीचेर एक काल नोटीस आयली आनी ती नोटिसीचेर कितें म्हणटा लोक आयुक्ताचे की हे कोण चौग जाण आमच्या बराबर पळय ऑपोजिशन आसा आनी जे पॉलिटिक्स करता आनी ते करतले तांकां करूंक दी. आमी तेंचे पॉलिटिक्साचे वचून आमी वांटो घेयना. आमी आमच्या डेव्हलपमेंटाचेर आमीचो 5 मेंबर जे म्हाजे आसा पळय हिंगा इन्क्लुडींग सेक्रेटरी वी आर टॉकिंग एज अ टीम. काल आमकां सांजची कितें इंजंक्शन म्हणून ऑर्डर आयली. वी हॅव गॉन थ्रू दॅट काल सांजचे. आयज सकाळीं वी हॅव कन्सल्टेड आवर लॉयर्स and we will be giving the right action कितें आमच्या तालिगांवच्या लोकांक जाय पळय तें. आनी सिन्स वी आर द गार्डियन्स ऑफ द पीपल ऑफ तालिगांव आमच्या तालिगांवच्याय लोकांक सांगूंक सोदता हे 4 जाण आहा पळय ते फकत पॉलिटिक्स करता म्हणून. आयज पॉलिटिक्स कित्याक म्हणटा हांव कित्याक लास्ट कॉन्फरन्साक ताणें म्हटलां पुंडलिकान की एस आय एम डुईंग पॉलिटिक्स म्हणून. हें तुमी वेरीफाय करचें. आमी हिंगा पॉलिटिक्स करूंक येवना. आमी हिंगासर 1 वर्स जालेलें आसा आनी आमी दान मन घालून तालिगांवच्या लोकांक खातीर काम करता. खंय चुकलां जाल्यार तुमी सांगचें. आय एम पुटींग द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द पीपल एंड आय एम आस्किंग द पीपल ऑफ तालिगांव टू सी हू इज युअर सेवियर. जे पळय पॉलिटिक्स करता म्हणटा पळय ते वो आमी जे 11 जाण हिंगासर काम करता पळय ते. आयज कित्याक म्हणटा हांव 11 जाण बिकॉज वी आर नॉट नॉमिनेटेड बाय मॉन्सराट्स फॅमिली. वॉट एलिगेशन ही इज डुईंग. वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ तालिगांव. वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ तालिगांव. आय एम आन्सरेबल टू देम. वी आर आन्सरेबल टू देम. सो आयज पळय ऑर्डर कितें जावन ती दॅट वील टेक इट्स लिगल कोर्स. आय एम नॉट एफ्रेड ऑफ वॉट वी आर ट्रायंग टू डू बिकॉज ही फायल आहा पळय हिंगासर ही फायलीचेर सगळे लिगल प्रोसेस आसा. हो लिगल प्रोसेस हांवें लास्ट टायम ते पळय एजिटेशन करताले पळय तेन्ना सांगलेलें. पोजेशन लेटर आसा, अवॉर्ड आसा, लँड फिलिंगाचो प्रोसेस आसा, सगळो केलेलो आसा. चूक खंय जाता आमची. हांव एक पंचायत घर बांदता आमच्या लोकां खातीर. आयज अनफॉर्च्युनेटली आयज आमची मिटींग आसलेली सकाळीं. इट वॉज ऑन दीस डे दॅट वी वर सपोज टू मीट टू डू द प्लॅनिंग ऑफ द एमेनिटीज वॉट वी आर proposing in that panchayat. The chief architect was here, MLA also was there, secretary and myself was there, trying to find out what is the best we can do for the people of Taligaon, including what are the amenities like post office. आमची महिला हिंगासर आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप खूप आसा. तांकां आमी एक एरिया डेजिग्नेट केलेली आसा बिकॉज ऑन देयर सजेशन आमी लोकां कडेन वता आनी तांकां एक जागो थिंगा तेंचे प्रोडक्ट्स पळय कितें ती विकता तांकां आयज जागो ना. वी एज अ पंचायत हॅव डिसायडेड आमचे लास्ट मिटिंगेन that we are going to propose them a place where they come and sell their products on a regular basis. So what are we doing in this panchayat ghar? We are giving the boost to our economic weaker section. या पळय जी महिला या आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय ते खूब आसा. सो पोस्ट ऑफिस तें मागीर सिनियर्सांक मागीर लायब्ररी. See all these amenities what we are planning to do because we are in a basement. This is not our panchayat office. आमकां पंचायत घर बांदपाक हांवें लास्ट टायमी म्हणिल्लें आमकां कित्याक ओपोज करता आमचेच हे 4 जाण.